Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आप देखिए, करप्शन की बात कीजिए. Where country had landed. It was considered to be one of the corrupt nations. करप्शन में हमारी गिनती होती थी. हम पिछड़कू देश बन गए थे. वहां से बढ़ते बढ़ते हमने यहां तक का स्थान लिया और मोदी जी ने आज देश को मतलब ऑन वर्ल्ड्स इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, व्हाट मोदी स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स. दिस इज द सिचुएशन व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड. और हम आज जो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, आपने कभी ये सुना था पहले रिपोर्ट कार्ड? लोग भूल जाते थे. और पॉलिटिकल पार्टी दावे के साथ, दम के साथ आकर के खड़ी हो रही है. एक के बाद एक स्पीकर्स आकर के आपके सामने बोलते चले जा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया. ये नहीं कह रहे हैं कि हमने समाज को कैसे बांटा, कैसे वोट लिए, कैसे इसको काटा, कैसे उसको काटा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान डबल इंजिन सरकाराच्या कामांचो रिपोर्ट दिलो. आमचे अजूनही प्रोजेक्ट इन पायपलायन आसा. फॉर एग्जाम्पल द मेडिकल डिवाइस पार्क अशें आमी म्हाका दिसता आतापर्यंत म्हाज्या 2.5 वर्साच्या टेन्युअरात आनी 8 ते 10 प्रोजेक्ट आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन धाडल्या, ज्याची सँक्शन येवंक ना, तेजेर हांव उलयना. प्राउडली सांगता, द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स हेच्या बद्दल द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाईड 96% युटिलायझेशन ऑफ द फंड आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान करपाक शकले. ह्या म्हाज्या टेन्युअरांत म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. येणाऱ्या फुडल्या काळात जे कितें विकासाच्या बाबतीत जे कितें उरलां, विकास ही चालू प्रक्रिया, तो विकास केन्नाच बंद जायना, सोंपना. नवीन नवीन गोष्टी आमकां तितूंतल्यान करच्यो. ज्या पद्दतीन गेल्या 10 वर्सांक जो गोंयचो विकास चल्लो आसा, हो कोणीय तरी कंपेर केलो जाल्यार तो विकास उजोच आसतलो अशें म्हणपाक हरकत ना. नड्डाचो बीजेपीच्या संकल्प रथाक बावटो. बीजेपीचो जाहीरनामो करून गांवांगांवांनी भोंवन खंय लोकांच्यो सुचोवण्यो घेतले. वेबसायटीचेरय वेवस्था. म्हापश्यां नड्डाचे हजेरेंत देवस्थान समित्यांचे पदाधिकारी संमेलन जालें. स्पिरिच्युअल टुरिजम वाडोवंक जाय, ते खातीर येरादारी आनी मुळाव्या सुविधांचेर सरकार खंय विचार करता. प्रत्येक देवूळ हे पळोवण्यासारखें आसा. प्रत्येक देवूळ आनी ताचो परिसर हो ब्युटिफाय केल्लो आसा. पण तोच पळोवपा खातीर खंय तरी गोंयांत आयिल्ले ट्युरिस्ट व धार्मीक टुरिजम ह्या नांवाच्या सकयल किंवा स्पिरिच्युअल टुरिजम ह्या नांवाच्या सकयल गांवांतली देवळां पळोवपाक वचपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून की सरकार स्पिरिच्युअल टुरिजमाच्या सकयल आमी म्हणटा की आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम ताका सर्कीट डेव्हलप करपाचें आसा, जेणे करून येयल्लो ताका ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज म्हणजे जी पणजेच्यान बस सुरवात जाली आसत जाल्यार ती आमकां पेडण्या पर्यंत गेली. पणजेच्यान बस सुरू जाली आसत जाल्यार ती काणकोणच्या वाटेन वचून आयली, अंत्रूज म्हालात वचून आयली किंवा ती दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांत वचून आयली. अशा पद्दतीचे आमकां टुरिस्टीक टुरिजम वाडोवपा खातीर ह्या लोकांक आमी गांवांत व्हरपाची तयारी दवरली.